विकास टीम आणि त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी स्वतः बसून पळवचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बरे झाल्याशिवाय राष्ट्र होईल सन्ना एज्युकेशन सेक्टर हेल्थ सेक्टर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर हे तीन इम्पॉर्टंट सेक्टर हेल्थाच्या बाबतीत मोदी गव्हर्नमेंटाने एक काम देशभर केला इथले जो एम्स केल्या इथल्याची कॅन्सर हॉस्पिटल झाली स्कीम्स केल्या जाणट्या लोकां खातीर हेल्थाच्यो स्कीम्स केल्या शिक्षणाच्या क्षेत्रात वेगवेगळे IITs झाल्या NITs झाल्या असे वेगवेगळे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट देशभर उभी केली तिसरी महत्वाची गजाल म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर ताजें ज्वलंत उदाहरण म्हणजे हो जुवारीचो ब्रिज मोपा एअरपोर्ट वरुणापुरीचो बायपास हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जे पद्दतीन झाल्या पळय तातूंत गोंयचोय विकास जाला आनी देशाचोय विकास जाला अशे प्रोजेक्ट अख्ख्या देशभर मोदी सरकारान केल्यात भारत वंदे एक्सप्रेस आहेत किंवा नागपूर टू शिर्डी रोड आहेत वाराणसीचे तीर्थक्षेत्र आहेत उज्जैनचे महाकालाचे तीर्थक्षेत्र आहेत या ज्या क्षेत्राचो ज्या पद्धतीन विकास झाला आज जो कोण नवो मनीस वता थंय पळोवपाक आनी जो पयलीं 2 वर्सां पयलीं गेल्लो तो तें पळोवन अजाप जाता 2 वर्सां भितर इतलो प्रोग्रेस जाला काय म्हणून आनी जो मनीस प्रोग्रेस करता जो मनीस विकास करता ताका परत सत्तेर येवपा पासून कोणूच अडवपाक शकना आणि म्हणून हो एक प्रयत्न असा की कार्यकर्त्यांक चार्ज घेवपाचो जो विकास झाला जो प्रोजेक्ट झाला त्या प्रोजेक्टाचेर स्वता वचून पळोवप आनी मागीर लोकांक सांगप असो एक कार्यक्रम पक्षान दिल्लो आसा ताचे खातीर आमी हांगा जमिल्ले आसा हो ब्रिज आनी आतां सुद्दां काल टेंडर जाला वयर व्हिविंग गॅलरी बांदपाचें जें टेंडर उरिल्लें तें पयर काडिल्लें आसा तें जर व्हिविंग गॅलरी जायत जाल्यार गोंयांत येता तो प्रत्येक ट्युरिस्ट हो त्या व्हिविंग गॅलरी वचून सगळो गोंय पळोवपाचो प्रयत्न करतलो आनी म्हणून म्हाका दिसता एक मॅसेज आज क्लियर वता की फिर एक बात मोदी सरकार उलोवप हें सामकें सोंपें कोणाच्या आनी तोंडान कितें उलोवपा जाता जो ग्रावंड लेवलाचेर पांय घट्ट धरून राविल्लो आसा ताचोच निमाणे विजय जाता हें लक्षात दवरपाक तीर्थयात्रा अशें ह्या आजच्या कार्यक्रमाचें नांव आसा भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रांतल्या मोदी सरकाराक 9 वर्सां पूर्ण जालीं आनी ताका लागून 30 मे ते 30 जून अशे 1 म्हयनो आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करतात गोंयभर आनी ताचोच एक भाग म्हणून केंद्र आनी गोंय सरकार डबल इंजीन सरकार जे आमी म्हणटात त्या सरकारांतले कांय प्रोजेक्ट जे आसात ते आमी विजीट करतात पयर आमी उत्तर गोंयचो 2 प्रोजेक्ट विजीट केले ताचे भितर आमचे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा आनी आयुष हॉस्पिटल आज आमी त्या दीस आमचे बरोबर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे केंद्रांतले मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक आनी आमचे प्रेमेंद्र शेठ आमदार तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ पेडणेचे आमदार आमचे प्रवीणबाब आल्लेकर आसले उपस्थित आज आमी ह्या प्रोजेक्टाक हांगा विजीट करपाक आयिल्ले आसात म्हजे बरोबर हांगा आमचे पार्टीचे सरचिटणीस दामूबाब नायक आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष पार्टीचे सेक्रेटरी आदले आमदार फ्रांसीस बाब सिल्वेर थोड्याच वेळान हांगा आमचे दाजी साळकर वास्कोचे आमदारूय पावपाचे आसात आमचे आदले खासदार नरेंद्र सावयकर येवपाचे आसात आनी कांय आमदार येतले पूण एकंदर ह्या हातूंतल्यान आमी सांगपाक सोदतात की केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान जे गोंया भितर विकास जालो त्या विकासाचो गोंयच्या लोकांक कितें फायदो जालो आमी आज हांगा पळयतात की हो ब्रिज जेन्ना नासलो त्या वेळाचेर एखाद्याक उत्तर गोंयचो दक्षिणेन जर येवं जाय जाल्यार तो मडगांवच्या मनशाक अमक्या टायमार पावता अशें सांगपाक शकनाशिल्लो बऱ्याचदा आमी अशें पळयल्या की बऱ्याच जाणांच्यो फ्लायटी चुकिल्ल्यो आसात कारण एकाच ब्रिजाचेर कंजेशन जातालें हाच्या पयलीं काँग्रेसीचें सरकार केंद्राक आसलें काँग्रेसीन 2दा हांगा फावंडेशन स्टोनूय घालो पण तो प्रोजेक्ट पूर्ण करपाक शकले ना भारतीय जनता पार्टीचें वैशिश्ट्य आसा की जे प्रोजेक्टाचें आमी फावंडेशन घालतात त्याच टर्मा भितर तेचें उद्घाटनूय जाता आनी तेचें उदाहरण आसा म्हणजे आमच्या सरकाराच्या कारकिर्दीन फावंडेशन घालायचें ताचें उद्घाटनूय केल्लें आसा सेकंड लेन जी आहा ती बेगीनूय हांगाल्यान उद्घाटन जातलें ती पूर्ण जातली पूण एकंदर ज्या तरेन केंद्रान मोदीचें सरकार काम करता आमी पळयलें की गोंया भितर आमी 1961 लिबरेट जाले आनी त्या नंतर बहुवेळ बरोचसो वेळ केंद्राक काँग्रेसचें सरकार आसलें पण ज्या वेळाचेर गोंया भितर 61 जर BJPचें सरकार नासलें हांगासर पूण आमी 12/2014 ते आतां पासून जितले पयशे केंद्रांतल्यान गोंयांक मेळिल्ले आसात म्हणजे 1961 पर्यंत जितले मेळूना काँग्रेसच्या टेन्युअर तितले पयशे केंद्रांतल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या सरकाराक गोंयच्या उदरगतीक मेळिल्ले आसा तेचें उदाहरण आसा असे कितले तरी प्रोजेक्ट आसात पण आमी सगळे प्रोजेक्ट विजीट करपाक शकना त्या दीस आमचे मुख्यमंत्री 2 प्रोजेक्ट तांच्यांनी बाळी हांगासर तांच्यांनी वचून विजीट केले आमी वरुणापुरीचोय जर बायपास पळयलो आसत मुरगांव हांगालो किंवा काणकोण हांगालो मनोहर पर्रीकर इंटरनॅशनल जो रोड आसा 6 लेनिंग रोड अशें कितले मुरगांव हांगालो
किंवा काणकोण हांगालो मनोहर पर्रीकर इंटरनॅशनल जो रोड आसा 6 लेनिंग रोड, अशे कितले तरी प्रोजेक्ट आसतले की गोंय भरले पेडणे पासून काणकोण पर्यंतचे प्रोजेक्ट, आनी ताका लागून थंय वचून विजीट करप ताचोच एक भाग आसा. हाच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे कार्यक्रम आमी गोंयभर करतात. त्याच्या भितरले आमी ठरयल्लें आसा की प्रत्येकाक मेळपाक जाय त्या उद्देशान वेगवेगळे कार्यक्रमाचें आयोजन त्या भागा भितर करतात. आमचे सगळे कार्यकर्ते प्रमुख लोकांक वचून आमचे 9 वर्साच्या कारकिर्दीचे पुस्तक दितात. आनी ज्या तरेन लोकांचो प्रतिसाद जर पळयलो आसत जाल्यार लोकांनी डिसायड केल्लें आसा 2024च्या निवडणुकीक परत एकदा नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर ह्या देशा भितर परत सरकार हाडप आनी गोंया भितर 100% यश. 100% म्हणटा आसतना दोन्ही खासदार जे आसा उत्तर आनी दक्षिण गोवा हे भारतीय जनता पार्टीच्या निवडून येतले हातूंत दुबाव ना. थँक्यू.